आमचो प्रॉब्लेम आमी ऑलरेडी सीएमा सांगलेलो आशिल्लो. एक म्हणजे वी आर ऑल ओल्ड फार्मर्स, सिनियर मोस्ट फार्मर्स प्लस ट्रेडर्स. सध्या रिसेंट जो पळय मुवमेंट जाला न्ही वर्तमानपत्राचेर, दोग जाण कोण तरी एक जाता आनी ताणें पयलीं एक एसोसिएशन म्हण केलें आनी एसोसिएशन करून सगळे ट्रेडर भायले आवटसायडर ट्रेडर्सां हाडले आनी सीएमा इम्प्रेस केलो. हें रॉंग. एक्चुअली वी आर फार्मर. आमचे कडेन तेंच्यांनी पयलीं डिस्कस करपाचें, आमी अशें करता, आमी तांकां सामको सपोर्ट करतले आशिल्ले. पूण सद्या जे पळय ते कितें म्हणटा भायलो बर्ड येवपा जायना. सर सांगपाक सोदता, भायलो बर्ड केन्ना बंद करप? जर हांगासर वॉल्यूम ना तो वॉल्यूम एक 2 वर्सां भितर आमी वाडोवपा जाय. वॉल्यूम जसो वाडलो, मार्केट ना जालें, ऑटोमॅटीक भायलो बर्ड बंद करपाक मेळटा न्ही. पयलींच बर्ड करून गोंयांत हाहाकार जातलो. पयलीं एक दीस बंद जालें, कितलो परिणाम जालो? सांग मरे. सांग. सारकें. See, we are dependent on also from outside chicken, as well as we are having our own production in Goa, but which is not sufficient. So we are completely dependent. If we restrict the supply of birds coming from outside, It will be help. the consumer is going to get directly affected. The tourism industry, last week on Monday, Sunday, when all of a sudden the birds were stopped, we were put into deep trouble. All our supplies and all were affected. The tourism industry, our hotels, everybody got affected. So I think so the government should consider and put things in place before taking any decision that will affect the tourism industry and our consumers in Goa. If the government takes over and gives you all some norms like some QR code and all, are you all ready to cooperate with the government? If the government gives 100%. 100%, we will cooperate, but it should be entirely coming from the government, not from any individual or any association, including our own association or any other. फाल्यासान आता त्या दिसा माझी एक गाडी हाडलेली चिकनाची थोडी कमलेनी. आता ही सिस्टम कितें तें म्हणटा QR कोड घालूंक जाय कमलेनी. फाल्यासान आयज चिकनाक QR कोड घातलो, ओके. फाल्यां ते भाजयेक घालतले. आयज आमी तांकां सोदता कर्नाटकवाल्यांक, ते फाल्यां कर्नाटका महाराष्ट्र, फाल्यां ते आमकां सोदूंक लागतले. ते बाबा फाल्यां QR कोड आमकां सगळे वस्तू घालूंक येतले. भाजयेक जावं कितें थिंगासरले भायले येता, दूध जावं कितें जावं, आमकांय त्रास जातले फ्युचराक. आमकां थिंगा प्रायस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाडटलें, आमकां इकपाकूय म्हारग पडटलें. आमच्या लोकांक गोंयकारांक ट्युरिजमाक खूब इफेक्ट जातलो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चड वाडटलो इसपा भायर. आमचो प्रॉफीट ऑफ मार्जिनूय देंवतलो आनी आमचे रेटी वाडोवच्यो पडटली इकपाच्यो कमलेनी. पूण आमकां चड कांय उरपाचें ना आनी कस्टमरांकूय म्हारगाय वाडटली सारकी. हांगा हाय आसा, ताका लागून आमी खूब जे गोंयकार आसा, जशे रॉयल फूड, अंबिका, अजून खूब जाण आसा जे फार्मींग आउटसायड स्टेट करता, कर्नाटक, महाराष्ट्रान करता आमी, आनी ते बर्ड्स हांगा हाडटा. सो आमी तेंचे बर्ड बॅन केले किंवा ब्लॉक केले जाल्यार फाल्यां आमकांय त्रास जातले थंय बिजनेस करपाक. हो एक व्हडलो इश्यू आसा. तेजे बद्दल गव्हर्मेंटान बरोबर निर्णय घेवचो जे कितें करता तेजे बद्दल.